हांव सद्या खंय आसा हे एका टायमार म्हाका सांगपाची सुद्दां गरज नाशिल्ली, कारण हांगासर फाटल्यान एक लायट हावज आशिल्लो आनी तो लायट हावज पळयतकीच लोकांक कळटालें की हांव कला अकादमी फाटल्यान आसा. पूण आयच्या दिसा आमी जेन्ना पळयता तेन्ना तो लायट हावज जो आसा तो डेमोलिश केला. आमी पयले जेन्ना ह्या लायट हावजाचे डेमोलिशनाचे व्हिडिओ लोकां मुखार आयले तेन्ना कितल्याशा लोकांचे वेगवेगळो पॉयंट ऑफ व्यू आशिल्लो. पूण हो लायट हावज कित्या खातीर मोडचो पडलो? कांपालोचो लायट हावज बांदिल्लो 1944 वर्सा आनी तेन्ना पोर्चुगीज गव्हर्नर आशिल्लो जुझे रिकार्डो पेरेरा काब्राल हाज्या टेन्युअराच्या टायमार तो बांदिल्लो 1944 वर्सा. इन 1944 वर्सा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलतालें. पोर्चुगल ऑफकोर्स वॉज अ न्यूट्रल कंट्री. पूण कितें जालें 9 मार्च 1943 ह्या वर्सा म्हणजे थोडे म्हयने पयलीं एक हांगा इन्सिडंट जालो मोर्मुगांव हार्बर वार्स्को. 3 जर्मन शिप्स ज्यो नाजी शिप्स आशिल्ल्यो ताका बॉम्बार्ड केले. म्हणजे ब्रिटिशांनी ज्यो ब्रिटीश आनी पोर्चुगीज वर फ्रेंड्स न्ही. सो पोर्चुगल वॉज अ न्यूट्रल कंट्री. सो कलकत्ता लायट हॉर्स इन्फंट्री म्हणून आयली ब्रिटिशांचो फोर्स आनी ती नाजी शिप्स जर्मनी न्यूट्रल वॉटर्सान पोर्चुगीज न्यूट्रल वॉटर्सान त्यो शिप्स पार्क केल्यो म्हणून त्यो डिस्ट्रॉय केल्यो. आनी पोर्चुगीज गव्हर्मेंट वॉज अलार्म्ड. म्हणजे आतां हांगा नेक्स्ट कितें कितें प्रॉब्लेम जायत म्हणून तांणी कितें केलें ही एरिया जी कांपाल एरिया आसा ती डार्क आशिल्ली. म्हणजे त्यो शिप्स जर एंटर जाल्यो कित्याक सेकेंड वर्ल्ड वॉराचो पिरियड आशिल्लो जाल्यार कोणाक कांय कळचें नाशिल्लें. म्हणून जो पोर्चुगीज गव्हर्नर आसा जुझे रिकार्डो पेरेरा काब्राल ताका कामराचे मनीस म्हणजे म्युनिसिपालिटीचे मनीस मेळ्ळे पणजेच्या म्युनिसिपालिटीचे आनी दे टोल्ड हिम दॅट अ लायट हावज इज निडेड इन कांपाल टू सी एज अ बिकन म्हणजे टू सी इफ देर आर एनी मुवमेंट ऑफ शिप्स ऑर वॉट एवर. बिकॉज लायट हावज तेवटेनी आशिल्लो आग्वाद हेवटेन जाय आशिल्लो. सो 2 लायट हावज बांदले ते एक्चुअली. आनी तेन्ना ते गार्डन नाशिल्लें न्ही. सो 2 लायट हावजीस वर दे रनिंग पॅरलल 1944 वर्सा. आनी सो वॉट हॅपन वॉज फ्रॉम 1944 म्हणजे मागीर तो आतां आमी इन्स्पेक्शन केलें 2023 आमी इन्स्पेक्शन केलें गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुपाक. आमकां तो प्रिजर्व जाल्लो जाय आशिल्लो. पूण इन्स्पेक्शन जेन्ना केलें तेन्ना आमकां ऑब्जर्व जालें की द लायट हावज इज टोटली कोरोडेड आनी तातूंत भितर सगळे वायरी म्हणजे स्टील रॉड्स बी सगळे कोरोड जाल्या रस्ट जाल्या. आनी आमच्या बरोबर जे कॉन्जर्वेशन आर्किटेक्ट आशिल्ले तांचें अशें फिलींग आशिल्लें की इट वील नॉट विथस्टँड द रेवेजीस ऑफ टायम. इट इज गोइंग टू फॉल म्हणून आनी इट मे फॉल ऑन समबडीज हेड आनी इट मे लीड टू सम कॅज्युअलिटी. सो ताज्या खातीर अशें डिसिजन जालें की दॅट लायट हावज हॅज टू गो. आनी एक्चुअली दुख्ख जालें म्हाका पर्सनली दुख्ख जालें कित्याक तो वॉज अ हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट. इट वॉज लुकींग गूड ऑल्सो. पूण सिन्स द कॉन्जर्वेशन आर्किटेक्ट्स गेव दीस ओपिनियन दॅट इट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन आनी इट इज स्ट्रक्चरल तातूंत डिफेक्ट्स हें जालां म्हणजे डिफेक्ट्स न्ही म्हणजे इट इज गोइंग टू फॉल म्हणून. सो ताज्या खातीर अशें डिसायड केलें की इट हॅज टू बी रिप्लेस्ड. सो आमचो डिमांड कितें आशिल्लो की इट हॅज टू बी रिप्लेस्ड. देर हॅज टू बी अ रेप्लिका ऑफ द लायट हावज. फॉर एक्झाम्पल आतां मेव दे लारांज जें बांदलां जी कांपालार जे एक हें कशें आसा कॅनपी प्रोमेनेड कशें आसा दॅट वॉज ऑल्सो देर नियर द लायट हावज. मागीर तें मोडून मागीर हांगा इंडियन हेरिटेज सोसायटीन बांदिल्लें. जशें प्रज्वल सरान सांगलें की जो लायट हावज आशिल्लो ताजी जी कंडिशन आशिल्ली ती सारकी नाशिल्ली ताजे लागून ताजें डेमोलिशन करचें पडलें. पूण तांच्यांनी जशी मागणी केल्या की हांगासर त्या लायट हावजाचो रेप्लिका करचो आनी आमकां सोर्सिसा कडल्यान कळटा की जे लायट हावज हांगासर डेमोलिशन केला ताजो रेप्लिका हांगासर बांदपाची जी सरकाराची तयारी आसा म्हणून आमकां कळटा. आनी खंय ना खंय तरी लोक दुखावल्याच आसतले की इतल्या वर्सांचो हो लायट हावज जेन्ना ते फाटल्यान येवन हांगा तांकां तो दिसतालो ती एक आयडेंटिटी जाल्ली ह्या जाग्याची आनी ते अचानक नाश जाले. तांचे खातीर म्हाका दिसता ही एक बरी न्यूज आसा की त्या लायट हावजाचो जो रेप्लिका आसा तो हांगासर जे सरकार आसा ते बांदपाचें आसा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.